फाटल्या वर्सभरान गोंयांत 26 खून 106 लिंगीक अत्याचार 3 घरफोडी 13 चोरयो आनी जीवघेण्या हल्ल्यांचो 29 घडणुको घडल्यो। तशेंच 9 कोटी 81 लाखांची घुवळी वखदाय पुलिशेन जप्त केली। गोंयांत लिंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आसात। फाटल्या वर्सभरात गोंयांत लिंगीक अत्याचाराच्यो 106 घडणुको घडल्यो। ते भायर 26 खून 3 घरफोडी आनी 29 जीवघेणे हल्ले जाले। फाटल्या वर्सा पुलिशेन 2096 केशी नोंद करून तातूंतल्या 1844 प्रकरणांचो यशस्वीपणान तपास केलो। गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात गोंय पुलिशेन 159 गुन्यांव नोंद करून 188 जाणांक अटक केली। वेगवेगळ्या कारवायेत 9.81 कोटींची घुवळे वखदां जप्त करून 274.93 किल घुवळे वखदां जप्त केली। फाटल्या वर्सभरात 2814 अपघातांची नोंद जाली। तशेंच येरादारीचे नेम मोडपी 3,03,478 जाणांक तालावा दिल्यात। या तालावांच्या माध्यमांतल्यान येरादारी पुलिशेन 20,53,23,000 रुपयांचो दंड वसूल केलो। तशेंच 32,536 जाणांचे वाहतूक परवाने रद्द करपाची सुचोवणी येरादारी पुलिशेन केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।